नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तसेच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाचे वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. चवथ लागीं पावल्या, 2 दीस उरल्या. फाल्यां तय आनी आयच्यो आयज जाण पुराय गोंयांत ज्यो घडामोडी घडल्यात त्यो आमी जाणून घेवया. सगळ्यांत पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयच्या दिसांतली सगळ्यांत म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार वीज दर सवलत घोटाळ्यांत आदलो वीज मंत्री आनी आतांचो पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाची जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान निर्दोश मुक्तता केल्या. हाचे वांगडाच ह्या घोटाळ्यांत आनीक जे 4 जाण आसले तांची निर्दोश मुक्तता केल्ली आसा. सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. आयज मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान CAA खाला एका पाकिस्तानी नागरिकाक भारतीय नागरिकत्व दिला आणि हे मेळून 3 जाणांक तेंच्यांनी अशें नागरिकत्व दिलें आनी एकट्याचो अर्ज तो प्रलंबीत आसा तेकाय बी बेगीनूच भारतीय नागरिकत्व दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कोरजुवेकरा कडेन. धारबांदोडा गणेश विसर्जन करपी ही जो स्थळ आहा तो ते हितून आतां कोयराची राशी वाडत आसा. सो थंयसरल्या लोकांनी मागणी केलेली की पयलीं की हो जो चवथ येवच्या पयलीं हो दुरुस्त करून दिवचो म्हणून ती स्थळ आसलो तो. पण तरी लेगीत ते पंचायतीन थंयसरल्या आमदारान ह्या प्रकारान दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगता. सो तांच्यांनी आतां मागणी केला की आतां थंयचो जो वयपाचो रस्तो आहा तो दुरुस्त करून दिवचो म्हणून अशी तांच्यांनी मागणी केली आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आतां चवथीक फकत 2 दीस उरिल्लेले आसा आनी ह्या फाटभुंयेर आतां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चवथीचो जो सामान आसा चवथीक जे लागपी जी माटोळी आहा ती सगळी आतां बाजारात आयलेली आसा. सो ती आतां ती लोकांनी घेवपाक गर्दी केली आसा. आनी हेच्यात दुसरी जी म्हणजे की बाणस्तारी एक गोंयान बाणस्तारी पारंपारीक चवथीच्या माटोळीक हांगा सगळे लोक चडशे म्हणजे चवथीचें सामान हाडपाक वयताले. पण थंयसर आतां लोकांची गर्दी दिसना. थंयसरल्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा जे विक्रेता ते कितें म्हणटा की बाजारान लोक दिसना बिकॉज रस्त्याक कशी सगळे माटोळेचें सामान घेवन बसता ताका लागून हो जो परिणाम आहा तो तेंचेर जाला आनी तांकां खूब लुकसाण सोदची पडटा अशें तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा. हेजी तुवें बातमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. फाटीं आलींच जाल्यार पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की जे आतां फाल्यां तयेक जे माटोळी घेवन बसतात तांच्या कडल्यान सोंपो कर घेवचे नात अशें आश्वासन दिल्लें मुख्यमंत्र्यान. आनी ते प्रमाण आयज वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बाजारांनी जे माटोळीचें सामान घेवन बसलेले आसात आनी तांच्या कडल्यान सोंपो कर घेतला. हे विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवया आमी आमच्या सब एडिटरा कडल्यान ऐश्वर्या कडल्यान. पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोंपो कर माफ करपाचें उतर कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान अधिवेशना वेळार दिल्लें. मात अशें आसतनाय कांय पालिकांनी आपल्या सोंपो कलेक्टर जे आसा तांकां सांगून आयज जे पारंपारीक माटोळी विक्रेते आसले तांचे कडल्यान सोंपो कर कलेक्ट केल्लो. देखून ताका लागून ह्या विक्रेत्यांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा. मात ज्या वेळार मुख्यमंत्र्याक हे विशीं विचारलें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हे विशींचे सोंपो कर विशींचे जो तांकां माफ केला त्या विशींचे परिपत्रक जारी केला. मात शेनवार आयतार मदीं आशिल्ल्यान कळाव जाल्लो आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. हाचेर विरोधी आमदार विजय सरदेसायन अशें सांगलें की पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडसून घेतिल्ले सोप्याचे पयशे तांकां बेगिनात बेगीन परत करचे अशें ताणें मागणी केल्ली आसा. दुसरी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार पर्वरे जो 5 म्हयन्यां खातीर रस्तो बंद दवरतले हे विशींचे काल नोटिफिकेशन जारी केलें. ते प्रमाण चवथीचे 5 दीस हो रस्तो
येरादारी खातीर उक्तो आसतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगिल्लें आसा. देखून 5 दिसां उपरांत हे विशीं प्रॉपर प्लॅनिंग केल्या उपरांत हाचेर सविस्तर निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान आयज स्पश्ट केल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. आणि एक म्हत्वाची बातमी ती म्हळ्यार बागा कलंगूट रस्त्यार आयज सावथावाडा वाठारांत एक भाजयेचो टेम्पो आसा तो रुतलो आणि हे रुतपाचें कारण म्हळ्यार रस्त्याचें काम आसा ते उण्या दर्जाचें केल्ल्या कारणान हो टेम्पो रुतलो. आणि ह्या प्रकाराचेर जे कलंगूटचे थळावे आसात तशे बागातले थळावे तांच्यांनी खर तिडक उक्तायला आणि संबंदीत जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचेर खर कारवाय करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. हे तुमकां आतां सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी सदांच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. इतले म्हणून हे न्यूज रूम बुलेटिन हांव हांगा सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाचे वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जातात. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आणि अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा